दीस शुक्रार डिसेंबराची 27 तारीख 2024. पहिलें वाचप सांजुवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 ओळ 1 तावन 4 पर्यंत. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशांत उलयता. तो आरंभ तावन आसलो. तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला. वय, आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले. पयलें बापा सोबे आशिल्ले आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंच सस्नाचें जिवीत आमी साक्ष दिवंक तुमकां परगटता. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्ता थंय आमकां एकवटलेल्या जिविताचो तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता. तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 97 1 तावन 2 5 तावन 6 11 तावन 12 पर्यंत. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष भरीत जाया. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळ्याचेर गांव आनंद भोगू. कुपां आनी काळोख वसतात ताचे भोंवती. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष भरीत जाया. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणाबरी करतात. मळब ताचे नितिवंतपण परगटता. सर्व जनांगां देखतात ताची महिमा. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष भरीत जाया. नितिवंतांक उजवाड, धर्मवंतांक संतोष उदेला. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष भरीत जाया. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोष भरीत जाया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 20 ओळ 1a 2 तावन 8 पर्यंत. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदीं मागदालाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधानेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगाची जावन आशिल्ल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो कांड व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेणाव. तेन्ना पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समाधेसरशी भायर सन गेले. ते दोगी धांवात गेले. पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रूप्रास वगी पावलो. ताणें पागोवन तीण पळयतना धरणेर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं. पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सिदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणेर आशिल्लीं सणाची वस्त्रां देखलीं. पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरे विंगड दवरलो ताका दिसलो. तेदवा समाधेसरशी पयलें पावल्लो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मागदलाचे मोरयेक आयकून पेद्रू आनी जुवांव फोंडासरशी धांवतात. जुवांव पेद्रूप्रास पयले फोंडासरशी पावल्लो. सामान्य रितीर चिंतल्यार जुवांव तरणाटो देखून प्रायवंत पेद्रूप्रास पयलें पावोंक शकलो. पूण जुवांव आपल्या सुवार्थेंत आपलें नांव सांगना. बगार म्हणटा जेजूक मोगाचो शिस. मोग आसलेल्या लागीं ओडणी सड. देखून जुवांव तरणाटो जावन आसल्याच्या केसड
ताका जेजूचेर आशिल्ल्या मोगा वरवीं तो सडीत वेगान फोंडा सरशी धांवलो. पूण पयिल्लें पावल्लो तरी तो फोंडा लागीं पावतच भितर वचनासतना भायर रावलो. पेद्रूक जेजून आपोस्तलांच्या पंगडा मुखेली केल्लो. देखून जुवांव पेद्रूच्या मुखेलपणाक गौरव जावन तो पयलें भितर वचूंक अवकाश करून दिता. सुवार्ता निमाणें सांगता, उपरांत ते शीस आपल्या घरा पाटी गेले. जावंक पुरो मरयेक जेजूच्या जिवंतपणाची खबर दिवंक, पूण ताच्याकी पयलें जावंक पुरो जेजूक खुर्सायिल्लें जुदेव तांकांय दगदितीत म्हणल्या भियान.